पहिले सेमीफायनल आणि सेमीफायनल खेळले मायना कुर्तोरी आणि बेतालबाती स्पोर्टिंग क्लब आणि दोन्ही टिमी आता कोण जिंकले ते फायनल विकले. फायनल जातले 13 तारखेक. हो टुर्नामेंट आमकां ऑर्गनायज करपाक आमकां हेल्प केला बापसेटील अलेमा ताणें दोन्ही प्रायज दिले विनोद आनी रानुजा. आणि आज गेम एकदम बरी खेळ्ळ्या आणि डिसिप्लीन ओके कार्ड बी चड पडना दोन्ही टीम बरी खेळ्ळ्या. आणि फाल्यां गेम आहा आज दुसरा सेमीफायनल आणि फाल्यां खेळटात आमगे चॅम्पियन स्पोर्टिंग क्लब दावोली आणि नावली स्पोर्टिंग क्लब फाल्यां दुसरा सेमीफायनल. आणि आज हांगासर जायतो लोक आसता तर आसूं घेर आसले जिरी आसली हेड्याची तेका लागून मातशे लोक रेडी येयला आणि बरें जालो बरो लोक आहा आनी लोकांक गेम लायक जाता इतलें म्हणून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयची गेम तुका कशी लागली? आयची गेम मातशें हो ग्रावंड मातशें फिटनसाचो खूब चड आसता सो लांबू हा ग्रावंड प्लेयर आसा ते चड आनी आजची गेम आमकां बरें खेळ्ळे. तेमची गेम जाताली फर्स्ट हाफ आमची गेम जाताली दोन टिमी बरें खेळ्ळे. पयल्या हाफ ऑफ टायमाक तुमकां बरे चान्स चुकले अशें कितें घडलें? हय चान्स चुकले पूण आतां चान्स चुकले ते आमी कमबॅक करूंक जाय. फायनलाक पावले आनी बरें करून कॉन्फिडन्सान फायनलाक खेळोंक जाय. फाल्यां दुसरें सेमीफायनल आसा नावेली आनी दवरली तांचे मदें तुमी जिखपाक शकतात तांचे लागीं फायनलाक? हय जिखपाक शकतात. आतां आमी सगळे प्लेयर 11 प्लेयर आमी युनायटेड खेळ्ळे बोलून खेळ्ळे एकामेकांक समजून खेळ्ळे आनी सपोर्ट केले जाल्यार जिखपाक शकता 100%. तुजे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसा? म्हणजे फ्युचर्स प्लॅन्स आतां हांवें फुटबॉल पयले आय लीग खेळ्ळा प्रोफेशनल खेळ्ळा बऱ्या गेमी खेळ्ळा टेम्पोचेर. आतां प्लॅन्स भुरग्याक दुसऱ्या भुरग्याक सपोर्ट करून तेमकां उंच काडपाक. ओके थँक्यू. बेतालबाती स्पोर्टिंग तारे टाय ब्रेकर उद्देशेन मायना स्पोर्ट्स क्लबाक हार दिली आनी गाडी लागता देव बरें करूं म्हणटा.